गोय वीज खात्यांतले लायनमॅन धरून ते इंजिनियरा मेरेन सगळ्यांक सुरक्षे खातीरच्यो सगळ्यो गजाली दिल्ल्यो आसात। ताणें काम करतना सेफ्टी खातीर दिल्ले गजालींचो वापर करचो अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलां। गोंयांत लायनमॅनांक शॉक येवन मरण येवप्यांचो घडणुकांचेर ढवळीकार पत्रकारांक जाप दितालो। वीज खात्यांतले लायनमॅन धरून ते इंजिनियरा मेरेन सगळ्यांक सुरक्षे खातीरच्यो सगळ्या गजालींची पुरवण केल्या। लायटीचे काम करतना तांणी हे सेफ्टी गजालींचो वापर करचो अशें आवाहन मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलें। दिवचले कांय दीस फाटीं लायटीच्या खांब्यारूच एका लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें, जाल्यार 2 दीस फाटीं ढवळी फोंड्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना वीज खात्याचो एक कर्मचारी जखमी जाल्लो। तो ताणें खंय बटन बंद करिनासतनाच हात घातिल्ल्यान जखमी जाल्ल्याचें ढवळीकारान सांगलें। असिस्टंट लायनमॅन असो, लायन हेल्पर असो किंवा इलेक्ट्रिशियन असो किंवा इंजिनियर असो, ताका प्रत्येक गोष्ट जी सेफनेस म्हणून मनशाचो आसता ते दिले गेले। जर तुम्ही करंट बंद करनासतना खंयच्याय ट्रान्सफॉर्मरार जाल्ले, खंयच्याय वायरीक हें केलें, कोणी सांगता म्हणून कितेंय केलें, ती तांची चूक आसता आनी ती चूक तांणी सुदारपा खातीर प्रयत्न करचो। कालची सुद्दां आमच्या ढवळेची जी चूक आसा, ते स्विच बंद करनासतना तो त्या ट्रान्सफॉर्मराचेर चडलो, हे आमचें दुर्भाग्य अशें म्हाका दिसता। कारण तांकां सगळें दिलां आसतना अश्यो जर गोश्टी तांच्या हातून घडटा जाल्यार ताका आमी कांय करूंक शकना। आनी हांव रिक्वेस्ट करता तांकां, सगळे लायनमॅन हेल्पर असो, लायनमॅन असो, एसिस्टंट लायनमॅन असो, इलेक्ट्रिशियन असो किंवा इंजिनियर्स असो, जे सायटीर काम करता, डेली लोकांक हेल्प करता आनी आपल्या जिवाची काळजी घेवन काम करचें अशें मनपूसून हांव गोमंतक टीव्ही खातीर ढवळीच्यान शेखर नाईक।